आयतारा दनपरा वास्कोच्या बावटेर जेटीर उजो लागलो आणि नुस्तें मारपाचे जाळ जळून गेले. सुमार 12 लाखाचे लुकसाण जाला असो अदमास आसा. जेटीचेर जाळे दवरिल्ले ते पुराय जळून गेले. त्या वाठारांत खुबशे फावट भुरगे पार्ट्यो करतात, सोरो पियेतात. हातूंतल्यान घडला आसूं येता म्हण जाळे जळिल्ल्या मालकाचो अदमास. पुलिसांनी त्या वाठारांत गस्त वाडोवची म्हण तांणी मागणी केल्या. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नाईक. हांव सांगूंक सोदता हिंगासर न्हू म्हाज्या जाळांक आतां म्हाज्या आनी आलकांदर आनी दर्शन तिगांची जाळां आहली हिंगा म्हाजो चेडो आनी एक लेबर येवन हिंगा बारांक येवन रावान गेले आनी ते पार्सल कितें घेवन येता म्हणसर हिंगा पळयता जाल्यार उजो लागलो. तेका वाड्यावयल्यान एकल्या भुरग्यान सांगलो म्हणटकूच तो धांवन हिंगा येयलो. एकाक सुमार पळयता जाल्यार उजो पेट्टा म्हणटकूच तेंच्यांनी दोगांयनी पालयलो. म्हाकाय फोन मारलो, हांवें आलकांदराक फोन मारलो आनी आमी सगळे हिंगा येयले आनी तेंच्या कडेन दोग जाणां कडेन म्हाजे कडेन 3 जाणां कडेन उजो पालवाना. फायर सर्विसाक फोन केल्लो, मागीर तेंचे कांय रिप्लाय ना, येता म्हणून सांगला, येवंकूच ना. मागीर पुलिशेक फोन केलो हांवें. पुलीस धाडलो हिंगा. त्या म्हणसर भायणासून आलकांदरान टेम्पो भर मनीस घेवन येयले आनी हिंगासर सगळे पालोवन आमी रेडी आसले आनी मागीर फायर ब्रिगेड हिंगा येयले, पावले हिंगा. कितचे लुकसाण जालें, कितचे नेट आसले? म्हाजे नेट आसले कारकील आनी एक रापण भायर ते 4 लाखाचे आहा म्हाजे. ते चेड्याचे थिंगा बांगड्याचो मांड आनी रावसाची काटाय आनी तेचे आनी दुसरी झाडां आसली थिंगा डिस्को बिस्को तेचे वयर जातले. आनी आलकांदराची रापण आहा ती तेचेय काडले, तो दितलो म्हाजे स्टेटमेंट. आतां आमी पुलिशेन वयतले न्हू तेन्ना फोटो बिटो दितलो. तेची रापण आख्खी थिंगासर अदमास कितलो लॉस आसतलो? अदमास टोटल 12 लाख सुमार जातलो. हे इंजीन एक काडले, हे इंजीन एक पिड्यार जालें हिंगा. कितें दुबाव तुमकां लायला? आतां हिंगा लोक कोणाचे म्हण कितें सांगतलो. हिंगा पयले सदां पार्टी, सदां शिगरां बिगरां ओडटात. पुलिसान गस्त वाडोवपाची आपली. हें अशें जावपा जायना. फिशरमॅनाची कमिटी न्ही हिंगासर आहा ती, फिशरमॅन आहा न्हू. पूण हें कितें नाका जाल्लें जाता हिंगासर. लोक हांगा पार्टी करपाक येता आयडी? हय, लोक पार्टी करता न्हू. दिसाची पार्टी चालू आसता, रातची पार्टी चालू आसता, फाटल्यानय चालू आसता. फिशिंग येतात? हय, फिशिंगेक येता पूण ते बियरी बॉटल बिटल घेवन बसता न्हू. हयसर कोण येयना. फाटल्यान कुल्ले जाळा बी उडयता आनी आतां फाटल्यानसून उजो लायला. सकयल दनपारां 12 सुमारा येयल्लो हिंगा. सो रावंडाक डेली चॅकिंग येता पळोवपा. लेबर सद्या ना न्हू, सो फ्रेंडान येयल्लो 12 जायसर. हिंगा कोण ना, एक 4 जाणां वयर आसलेले आनी थिंगा कोण फुडें पिवपा बसलेले देवळा फुडें. मागीर ते आमी पळोवन गेलो आनी घरा गेलो. एकांक सुमार थिंगा एक तो फ्रेंड म्हाका फोन मारून सांगता उजो लागला म्हणून धक्यार आमच्या. मागीर तसोच धांवून येयल्या पयले हिंगा सगळे जळटाले. काय सेव करपा हें ना. त्या गडबडीन पळोवन डायरेक्ट पाणी काडपा मारपा चालू केले. तसोच सायडली एक डॅडीक फोन लायलो. मागीर फ्रेंडांक बीन फॉवर्ड केले. ते सगळे येयले. थंयसर आमी पालयताले, जाता तितके सेव केले भायले. पूण मोस्ट ऑफ द सगळे हिंगा जळलेले आसा. कारगीर जळलो, रापण जळलो, काय सांगपाक शकना. तुका कितें दिसता अशें की उजो उजो म्हटल्यार इनिशिएटीव काय सांगपा जायना कोणी खंयच्यान लायला. कित्याक हिंगा आमी येवन गेले, सगळे चॅक करून घे तेन्ना काय नसलेले. तेच्या उपरांत कोण येवन कितें घातला जाल्यार तें सांगपाक शकना.